मागता तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करून आज हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या जेजूचे भोव पवित्र काळीज हांगासर दवरता आसतना बापाच्या मोगान जेजू आयिल्लो ह्या संवसाराक, बापाचे काळीज घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आज त्या काळजाक आमी मान करता. जेजूचें काळीज, भिरमोतीचें काळीज, मोवाळ काळीज, सोंसणिकायेचें, दिनपणाचें, ल्हानविकायेचें, काकुळतीचें काळीज. जेजूच्या काळजा तुजेर हांव पातयेतां. खालतें काळीज तें, भिरमोतीचें काळीज तें. त्या काळजान सकत आसा, त्या काळजान बोळ आसा, त्या काळजांत भिरमोतपण आसा, काकुळट आसा. आज जेजूक आमी मान करया, जेजूक आमी आराधन करया, जेजूचो मोग आमी नियाळया. 2000 वर्सां आदीं त्या काळजांतावन भिरमोत आयिल्ली. खुर्सार त्या काळजांतावन उदक आनी रगत वाडले मनशाच्या सडवणे पासून, मनशाच्या बाचे पासून. आतां त्या काळजाक आराधन करया, स्वागत करया. आमी गावया, हे देवा बापा तूं सर्गींच्या. ये देवा बापा तूं सर्गीच्या, सर पडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करूं, जीवन हे आमचे समर्पिता. वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गींच्या, सरपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गींच्या, सरपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गींच्या, सरपडन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया. ये जेजू या सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय, तुजें काळीज हांगासर आसा. या तुज्या भोव काळजाक आमी आराधन करूंक, तुका सरपडोवंक, तुका मान करूंक, तुज्या काळजांतावन भिरमोतेचें काळीज तुजें, मोवाळ काळीज तुजें, सोंसणेकयचें काळीज तुजें, तें काळीज आमचें तें भिरमोत पावोंक, ह्या काळजांतावन दैवीक सकत जोडूंक, गूण करची सकत वाळोवंक, तुज्या काळजांतावन कडवळांतावन वाळयलें तें उदक आनी रगत आमचेर, ह्या संवसाराचेर, ह्या संवसाराच्या पिडेचेर, कास्तीचेर, सगळ्या मारेकार पिडेचेर पडोवंक, तुज्या आमोरीक रक्ताच्या सक्तेच्या बळान गूण करूंक आमी मागता. जेजू तुज्या काळजाक मान जावं, तुज्या काळजाक वरिश्त जावं, तुज्या काळजांत मोग वाळों दी, काकूळ वाळों दी, दैवीक सकत वाळों दी. हे जेजू तुका आराधन जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. 2000 वर्सां आदीं जेजूच्या खुर्साच्या त्या बगलेत हांव व्हडलें उदक आनी रगत 3 वर्सां आदीं जेजू परगडचणीची येयलो. 2000 वर्सां आदीं बापाचें मोग घेवन, बापाचें काळीज घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. तेंच काळीज हांगासर आसा. जेजूचें भोव पवित्र काळीज हांगासर आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, थाबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाताना पेद्रोन म्हळें, सोमी आमी हांगा तशें कितलें बरें. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या सांगाता जियोवचें, सोम्या सांगाता रावचें, कितलें बरें न्ही गे. ह्या मावसाच्या वाटेर निमाणें दोगा सिसांनी म्हळें, स्टे विथ अस लॉर्ड. सोम्या आमच्या सांगाता तूं राव. कित्याक जेजूचें काळीज बिरमोतीचें, मोगाचें. आज आमी म्हणया की सोम्या आमच्या सांगाता तूं राव. आमच्या सांगाता तूं राव. जेजू आमच्या सांगाता रावता. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत, ह्या कश्टांत, ह्या पिड्यांत, ह्या मारीच्या पिड्यांत संवसारभर कश्टांतना देव लिपोवन बसोवना, जेजू लिपोवन रावना. सोमी आमच्या सांगाता आसा. आमच्या कश्टांत तो आसा, आमच्या पिड्यांत तो आसा, आमच्या सांगाता तो आसा. देखून आमी मागणें करया. सोम्या जेजू, आज तुज्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करचें. ह्या संदर्भार तुजें दर्शन घेवंक आमी हांगासर आयल्या. तुजें दर्शन आतां आमी ह्या टीव्ही मुखांतर पळयता. पूण तुका न्हीज ह्या घडये आमच्या मदें आमी तुका पळोवन आसो आमच्या भावार्थान. मोगळा जेजू, तुजी दैवी काकूळ सोदून तुजें दर्शन घेवंक, तुज्या काळजांतान मोग घेवंक, तुज्या काळजांतान काकूळट घेवंक आमी हांगासर आयल्या. जेजू, तुजें भिरमोतीचें काळीज त्या भिरमोतीच्या काळजाक आराधन करूंक आमी हांगासर आसा. तुका जावं आराधन, मान आनी होगळाप. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना
सजनाक आराधन तुका आराधन तुका सौम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका सजना सजना महिमा तुका सजना सजना हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मुंबईंतल्या एका आयस्क्रीम पार्लराक एक चरको भुरगो आयस्क्रीम घेवंक म्हूण गेलो. त्या वेळार तो पळयता एका वेटराक ताणें आपयलें. वेटरा लागीं विचारलें पियोंक लस्सी आसा गे. वय म्हणलो वेटर, लस्सी कितले? 15 रुपये. आयस्क्रिमा कितले? 25 रुपये. वेटराचेर ताणें दिश्ट घाली. मुखामळ ताचें बावुरलें. पिंजकर वस्तूर ताणें घाल्लें. हें पळोवन त्या चरक्या भुरग्याक भिरमोत दिसली आनी ताणें ऑर्डर केलें, म्हाका लस्सी दी. थोड्याच मिनटांनी वेटरान लस्सी हाडिली. लस्सी पिवन जाल्या उपरांत ताचे लागीं आशिल्ले केवल 25 रुपये मात्र. 15 रुपये लस्सीक दिले, 10 रुपये ताच्या बोल्सांत घाले. हे पयशे पळोवन त्या वेटराक इतलो संतोश जालो की त्या भुरग्याक ताच्या काळजान मस्त संतोश भोगलो. ताचे मुखामळ परजळ्ळें आनी हांसून सुकेलो. पळया ह्या चरक्या भुरग्याचें काळीज कितलें मोवाळ्ळें. त्या वेटराक पळोवन भिरमो दिसलें ताचें काळीज. एक फावटी मदर तेरेसा कोलकत्तांत एका घरा पिडा आयिल्ल्या वेळार तांदूळ व्हरून गेली आनी तांदूळ दिता आसतना ती स्त्री तांदळांतलो अर्दो तांदूळ काडून शेजारा धांवली. मदर तेरेसान विचारलें, तूं खंय वेताय? सिस्टर, म्हजे शेजारा तिका तांदूळ ना देखून हांव दिवंक येता. आपणांतलो 1 किलांतलो तांदूळ अर्दो किलो तिणें त्या स्त्रियेक दिलो. तिचें काळीज पळया. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज
आज जेजूचे काळीज बिरमोतीचे काळीज त्या लोकांक पळोवन बिरमो दिसली जेजूक. जेजू सांगता 3 दीस 3 राती ताचे सांगता आसलो. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ताचे काळीज बिरमोत पावले त्या लोकां थंय. गवळी नातिल्ल्या हिंडा बरी तो लोक आसलो. तांकां कितें बरी खावंक दिया म्हणलो जेजू तांच्या लागीं, ताच्या सिसा लागीं. जेजूचें काळीज बिरमोतीचें काळीज. आज मोगाच्या भाव भयणीन आमी नियाळ करया जेजूच्या काळजा विशयांत. जेजूच्या मोगा विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय. जेजूचो मोग कसलो म्हणून. मोगा विशयांत उलयतना आमकां विविध रितीचे मोगाचे उगडास येतात. मोग, जेजूचो मोग, जेजूचे काळीज, जेजूचो मोग. जेजूच्या काळजांत मोग आसलो. जेजूच्या काळजांत बिरमोत आसली. जेजूच्या काळजांत काकुळट आसली. पूण जेजूचो मोग आमी नियाळया. मोग जावयेत इश्टां मोदें, मोग जावयेत इश्टिणे मोदें, मोग जावयेत भाऊ भयणी मोदें, मोग जावयेत आवय बापूय मोदें, मोग जावयेत भुरग्यां आनी आवय बापाय मोदें, कुटुंबाच्या सान्यां मोदें मोग आसा. असल्या मोगाक आमी कितें म्हणटा? फिलिया. फिलिया लव म्हणटा. मोग जावयेत पत्नीचो आनी पत्नीचो, घोव बायलांचो, दादल्या बायलेचो. ह्या मोगाक प्रॅग्ना लव म्हणटात. एन्ड्युरिंग लव. देवा आनी मनशा मदलो मोग. देवा आनी मनशा मदलो मोग हाका आगापे लव म्हणटात. सेल्फलेस लव. हे 3 तरांचो मोग, फिलिया, प्रॅगना एंड आगापे. जेजूच्या पवित्र काळजांत हे 3 मोग आटापल्यात. सेल्फलेस लव, आगापे लव, एन्ड्युरिंग लव. फिलिया लव फ्रेंड्सांत आसता. फ्रेंड्स एकामेका इश्टिण्यो. कुटुंबाच्या सान्यांत आसता. कुटुंबाच्या सान्यांत. ह्या मोगाक पवित्र पुस्तकांत दाखले आसात. दावीद आनी नातान तांचो मदलो मोग फिलिया लव. आमच्या सामुएलाच्या पुस्तकांत आमी पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता. अध्याय 1, 3 आनी 4 वळींत वाचता. 1 Samuel chapter 18 verse 3, 1, 3 and 4. दाविदान सावला कडेन उलोवन जाल्या उपरांत दावीद जोनातानाक भोव मोगाचो जालो. दावीद जोनातानाक भोव मोगाचो जालो. आपल्या जिवाच्या की ताणें दाविदाचो मोग केलो. जोनातान आपल्याच जिवा बरी दाविदाचो मोग करतलो देखून ताणें दाविदा कडेन एक करार केलो. ताणें आपल्या आंगा वयलो शेलो काडून दाविदाक दिलो. त्या भायर आपली झुजा वस्त्रां, तालवार, दोण, कमरबंद ताणें ताका दिली फकत मोगा खातीर. पळया तो मोग. ह्या काळजांत आसलो तो मोग. भायलो मोग न्ही तो, काळजांत आसलो तो मोग. जोनातान आपलें कितें आसलें, इवन झुजाची वस्त्रां, दोण, तालवार सगळें दिलें. मोग. जोनातान मरण पावल्या वेळार दावीद दुखान भरता. दाविदाचें काळीज रडता. 2 Samuel chapter 1 verse 26. आनी म्हणटा, जोनातान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव खळवळटां. तूं मरण पावलोय न्ही. तूं म्हाका भोव मोगाचो इश्ट आसलोय.
म्हजे तें तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. म्हज्या भावा, तूं कितलो म्हज्या मोगाचो जावन आसलो. म्हजो मोग तुजें तें स्त्रियांक परस व्हरतो. म्हळ्यार एका दादल्यान स्त्रिया प्रसाद करच्या मोगाचे की व्हरतो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या दृश्टांत आमी पळयल्यार जेजू आमचो मोगाचो इश्ट जावन आसा. जेजूच्या काळजाच्या मोगांत आमी आसा. तो मोग व्हरतो जावन आसा. जो हांव सोवांशल अध्याय 15 वळ 15 म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां सेवाक म्हणना, हांव तुमकां चाकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजूचो मोग विचित्र जावन आसा. गॉड्स लव, वंडरफूल लव. गॉड्स लव, वंडरफूल लव. आमी त्या कंत्रांत आयकत हांव, जेजूचो मोग विचित्र मोग. गॉड्स लव, विचित्र मोग म्हणून ते आमी गितां मुखांत आयकत हांव. गीत सांगता त्या विशयान तळणांतलो मोग, गुंडायचो मोग, अपरिमीत मोग. विचित्र मोग तो देवाचो गीत गायता हांव. देखूंक ना, पळोवंक ना, आटापूंक ना तसलो मोग गितां मोरिफात आमी जाणाव. जेजूचो मोग विचित्र मोग जावन आसा. एका स्त्रियेच्या मोगाच्यानी चड गूण जावन आसा. आनी दुसरें जावन आसा एन्ड्युरिंग लव. प्रॅग्मा म्हणटा हांव. घोव बायलां मदें, लवर्सां मदें, पती पत्नी मदलो मोग. जेजूचो मोग पती आनी पत्नीच्या मोगाक सरी करयेत, दादल्या बायलेच्या मोगाक सरी करयेत. एन्ड्युरिंग लव. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 25 तावन 20 आनी 7 पर्यंत 25 to 27. थंयसर कितें एफेसकारांक बरयतात? अध्याय 5 25 आनी 7. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावच्याक, महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान शुद्ध केली, पवित्र केली. ताणें आपणाकच तिका ओपन दिलो पवित्र सभेक. जेजू आनी पवित्र सभे मदलो मोग घोव बायलांचो मोग. देवान ताकाच तिका पेटोवन दिलो पवित्र सभेक. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान शुद्ध करून तसलो मोग पवित्र सभेचो केलो. पळया जेजूचो मोग. इस्रायल परचेक देवान पती पत्नी मदलो संबंध, तशेंच जेजू आनी पवित्र सभे मदें पती आनी पत्नी मदलो संबंध. तो मोग काळजाचो. हो जेजूचो मोग निस्वार्थपणाचो मोग म्हणयेत. तिसरो आमी म्हणटा आगापे लाव. आगापे लाव. देवा बापाच्या गोपांत आसच्या जेजूच्या पवित्र काळजातावन ताचो मोग आमकां वळोन आसा. मोन्य पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 8 वर्स 30. देवा बापाच्या गोपांत आसच्या जेजूच्या पवित्र काळजातावन ताचो मोग आमकां वळोनूच आसा. मोन्य पुस्तकांत आमी वाचता तेन्ना हांव एक निपूण शिल्पा बरी ताचे सवे आसलें. दिसान दीस हांव ताका संतोश बरी करतलीं. सगळो वेळ हांव ताच्या मुखार खेळटलीं. मोन्य पुस्तकांत आमी वाचता जुआंवच्या पुस्तकांत जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 1 वळ 18. कोणेय देवाक पळयल्लो ना. आमी देवाक पळयला की ना, पूण दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय, बावडताच्या दिश्टीन हांगासर आमी देवाक पळयता. खंयसर दोग या तेग आसा थंयसर हांव आसा म्हणा जेजून. मागण्यांत देवाच्या उतरांत देवाक पळयता.
पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू न्हू बापाची वळख करून दिल्या. बापाच्या गोपांत आसलो जेजू. जेजूचो मोग मेसवणेक एप्रिशिएटेक पात्र जावन आसा. जेजू बापाच्या गोपांत आसलो. बापा थंय तो संतोश भरीत आसलो आनी बाप ताचे थंय संतोश भरीत जालो. बापाच्या हजरपणान तो आनंद भरीत आनी उल्हास भरीत आसलो. थंयसर आंज पडवे देवदूत सेराफीन चेरुबीम हांच्या गायन असो ताका आराधन मान होगळाप महिमा स्तुती बापाच्या गोपान ताका मेळटली. कित्याक बापाच्या गोपान तो संतोष भरीत आनंद भरीत महिमे भरीत स्तुती भरीत जावन आसलो. ताका वाकडणी दीस रात ते शेरुबीन आनी सेराफीनांत तावन मेळटलें. थंयसर ताका दूख जावं कश्ट जावं पिडाशिडा जावं दुबळीकाय जावं मरण जावं कितेंच जातलें बापा लागीं जेजू संतोष भरीत आसलो. देखून आमी ते गिता मुखांतर देवाचो मोग वाखाणया. पानां मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो मोग अजपांचो बोबून हातय पावना बोगून तळतय कळाना बोरून पोंसयत मेळाना मोग अजपांचो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो वीची मोक्तो देवासो मोग अजपांचो वीची मोक्तो जेजूचो वीची मोक्तो जेजूचो वीची मोक्तो जेजूचो मोग अजपांचो बोवून हातय पावना बोगून तळतय कळाना बोरून पोंसयत मेळाना मोग अजपांचो वीची मोक्तो आत्म्याचो वीची मोक्तो आत्म्याचो वीची मोक्तो आत्म्याचो मोग अजपांचो मोग अजपांचो जेजूचो मोग न्ही जावं न्ही अजापाचो. देवाच्या मोगांत आमी वाडोवंक जाय. देखूंक ना चिंतूंक ना आमी ह्या गितांत आयकात. हांव क्रिस्ताचो मोग व्हरतो मोग तांतूय आमी आयकात. हांव देखून कोरिंथकरांक 2 कोरिंथकरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 8:9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणान. तो ग्रेस्तरी दुबळो जालो. तो ग्रेस्तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. पळया देवाचो मोग जेजूचो मोग. तो देव तरी आमचे बरीच तो जियेलो आमच्या गतीन तो जियेलो. बापाक सोडून देव पूत ह्या संवसारी आयलो. हांवें म्हळें बापाच्या गोपान थंयसर महिमे भरीत आसलो आनंद भरीत आसलो. खंत बेजाराय दूख कितेंच नासलें. ताका थंयसर त्या आंज पडव्यांत गायन महिमा सगळें मेळटलें. पूण तो संवसारी आयलो. बापाक सोडून ह्या संवसारीक आयलो. बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसारीक आयलो. बापाचो मोग घेवन ह्या संवसारी आयलो. बापाचें काळीज घेवन ह्या संवसारीक तो आयलो.
दुबळो जावन आयलो. जेजूचे काळीज व्हंकलेक म्हणजे पवित्र सभेक मेळो खात्रेकता. कित्याक ह्या संवसारीत तो आयलो? पवित्र सभेक व्हंकलेक मेळोंक आत्रेकता आशेवन आयलो. जेजून म्हजो मोग केलो, संपूर्ण रितीन ताकाच समर्पिलो. आपल्या इश्टा प्रास मोग करचे प्रास दुसरो मोग ना. आपल्या इश्टा पास जीव दिवचे प्रास, आपल्या इश्टां खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना म्हणलो जेजू. आतां आमी जेजूचो मोग प्रेग्मा निस्वार्थपणाचो आगापे म्हणटा हांव मोग समजून घेवया. निरंतर मोग तसो अनकंडिशनल लाव, निरंतर खंयचेच कंडिशन आसतना तसो मोग आमी नियाळया. जेजू आमकां थोडेंच दिना, दे म्हणून इल्लें दिना. बागार बरोवन वमतोच्या मापान तो दिता. कंजूस न्ही देव. जेजूचो मोग कंजूस न्ही. जेजूचो मोग निरंतर, नॉन स्टॉप, अनकंडिशनल आनी बरोवन वमतोच्या मापान तो दिता. ताचें काळीज संपूर्ण रितीन आमच्या मोगान भरलां. त्या विधवीक पळया, त्या विधवीक पळोवन जेजूक बिरमो दिसली. लुकाच्या वांजलांत आमी वाचता ती रडतली. तिचें दूख पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. पळय, जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. कित्याक तिचो एकलोच पूत देवाधीन जाल्लो. तेणें जेरिकोतावन जेजू आनी ताचे सीस पुरुशावर येतले. हेणें ती विधवीचे पूत मरण पावले. खांदेली ते मोरण व्हरतले ऑपोजिट्स. तेणें पुरुशांव, हेणें पुरुशांव. आनी मोरण वेताना ही स्त्री, आवय, विधव एकलीच रडतली. तिचें रडणें पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. तो मोग पळया. आज आमी सरी करया. कितलो लोक मरतात. मुंबयत 1000 लोक मेलो, इटलींत इतलो लोक मेलो, अमेरिकेंत लाखांनी लोक मेलो. जेजू संतोष पावत गे आज. इतलो लोक मरता, इतलो लोक वळवळटा, इतलो लोक क्वॉरंटायनांत आसा, इतलो लोक पॉझिटिव्ह जावन कश्ट जाता. संवसारभर कामां गेल्यांत, संवसारभर लोक गल्फांत हांवन, युरोपांत हांवन, अमेरिकांत हांवन फाटीं आयला. काम नासतना आसात. कितलो लोक पोटा नासतना मेलो. हें पळोवन जेजूचें काळीज दारूण जालां गे. जेजूचें काळीज बिरमोत पावना गी, मोवाळना गी, काकुळत दाखयना गी जेजू. ना, जेजू मोवाळ पावता. जेजू आमच्या मोगान भरला. मग कशें पावपय न्हय. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव, खुद्द जाणाव, आपल्या इश्टांक प्रास जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना. आपल्या इश्टांक दाखल्याक सूर्यो इल्लोसो सूर्य उदेना. तो संपूर्ण तरेन उदेता, उजवाड दिता, सर्वांक दिता, सगळ्यांक दिता, भाग्यवंतांक दिता, खोट्यांक दिता, दुबळ्यांक दिता, ग्रेस्तांक दिता. धर्म बाद भेदभाव बासगीस नासतना सगळ्यांक दिता. ताची किरणां सगळ्यांचेर फांकतात. सगळ्यांचेर फांकतात ताची किरणां. तशेंच जेजून संपूर्ण रितीन ताणें ताकाच आमकां, म्हाका, तुका समर्पण दिलो. जेसमनी मोळ्यांत ताणें मागलें आमचे पासत, ताचे पासत. आनी ह्या वेळार तो रगत कामेलो. आमचे खातीर तो कश्टालो. म्हज्या आमच्या मोगा खातीर पळया कित्या खातीर तो कश्टालो. आमचे खातीर, आमच्या पातकाचो भर ताणें वावयलो. आमकां जिवी दिवचे खातीर, आमकां सुटका दिवचे खातीर, आमकां बाचावी दिवचे खातीर, निमाणें आमकां सर्गाक आपोवचे व्हरचे खातीर जेजू कश्टालो. जर बाण ताका मारलो, इतले मार ताणें केले आमच्या मोगा खातीर. तो कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्याक शिरकेलो. भितर गेले ते कांटे, ते दूख, तांचो एक कांटो दोळ्या भितर गेल्लो आमच्या मोगा खातीर. जोडायसो कुरीस, तो बारादी कुरीस
आपल्या खांद्यार ताणें घेतलो ववयलो नाका म्हणून ना पडल्यारी आमच्या मोगा खातीर तो उठलो 3 फुटी पडल्यारी 3 फावटी तो उठलो आमच्या मोगा खातीर खुदसार हाता पांयांक किळे मारले 3 किळ्यांनी तो उमकळ्ळो ताच्या कुडीर मांसनातले हाडां दिसतलीं सगळें पापसल्लें आनी व्हरती दूख ताची ही बावळ्याची हांगासर सगळें मांस वचोन हाड चेंचून गेल्लें खुरीस त्या खांद्यार आसलो आमच्या मोगा खातीर संपूर्ण रितीन ताणें ताकाच आमचे खातीर म्हजे खातीर भेटोवन दिलो समर्पण दिलो हो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो मोग पवित्र पुस्तकान आमी वाचता वय त्या लोकाची बिरमोत पावलो गवळीनांतल्या हिंडा बरी आशिल्लें पळोवन त्या विधवीच्या स्त्रियेचो बिरमोत पावलो तो लाजरस मेल्लो पळोवन ताचें काळीज रडलें पवित्र पुस्तकान आमी वाचता ताचें काळीज रडलें गुड्ड्यांतेय धनसातल्यांतेय बंद्यांत आसल्यांतेय पातक्यांतेय ताचें काळीज मोवाळ्ळें 38 वर्सां जावन त्या बेतसायदाच्या तळ्या लागीं तो दादलो आसलो ताचें म्हणलें कोंडीनातलें ताका पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें त्या साबताच्या दिसा तो तरणाटो चेडो ताचो हात सोमानातलो ताचे दोळे जेजूच्या दोळ्यांचेर दिश्ट घालतलो तो बिरमोतीचे दोळे पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें हे पारिजीव शास्त्री राखून आसले जापताच्या दिसा जेजू ताका बरें करता की पळोवंक पूण जेजू म्हणालो खंयचे मुख्या मनशापण दाखोवचें देखून जेजू म्हणालो तुजे हात साफ सोड जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून थंय दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पावन बत्तीमेवान ओरडो मारतना उलो मारतना बोब मारतना जेजूचें काळीज मोगान लासलें मेल्ल्यान थंय देंवचार लागिल्ल्यान थंय मुर्लूक पिडे थंय जायरसाचे धुवे थंय शातापतीच्या साकर थंय सरदाराच्या पुता थंय जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें पातकी जाके वतें जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें ताच्या काळजांत बिरमोत पण आसलें काकूळट आसली त्या लोकांची बिरमोत तो पावलो म्हणटा 3 दीस 3 रात तांकां जेवंक नातलें आज आमची बिरमोत पावना गे मोगाचे भाव भयणीनो इतल्या म्हयन्यांत जावन आमी कश्टांत आसां पिडेंत आसां नाना तरेच्या बंदेंत आमी वळाक जाले हांव संवसारभर लोक कश्टांत ह्या वायरसा वरवीं बियान आकांतात आसा जेजू आमची बिरमोत पावना गे खंडीत 2000 वर्सां आदीं असलें सगळीं घडितां तें जेजू बिरमोत पावला तर आतां जेजूचें काळीज दारूण जावना 2000 वर्सां उपरांत काळीज तेंत जेजून म्हणा भुमी अंतराळ नासयत म्हजी उतरां नासवचीं नात सुनामी येवं दी आनी भुंयकांप जावं दी कितेंय जावं दी खंयचे सुनामी येवं दी नास जातलें पूण म्हजी उतरां कश्टां तेल्यान हांव येया वजन ववयतल्यान येया हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें काळीज खालतें काळीज म्हजें जू एकदम हाळू हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो जेजूनच म्हणलें हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो जेजूचें काळीज भोव कालतें आतां दारूण जालां गी ना देखून जेजू परत म्हणटा भुमी अंतराळ नासयत म्हजें उतर नासयना येया तुमी थाणेल्ले न्हू भुकेल्ले न्हू येया हांव तुमकां विशव दितलो फुंक्याक दिलां फुंक्याक घेया पयशे नासतना पयशे दिनासतना तुमी घेया म्हणटा जेजू तुमी कित्याक भियेतात तुमकां कितें दीस जाय हांव जाणा न्हेसोंक दीस जाय पांगरोंक दीस जाय खावंक दीस जाय जेवंक दीस जाय हांव जाणा त्या पर्वतार आशिल्ल्या रुखाक कोण उदक वता ती सुकणीं ओंपिनांत लोबिनांत तांकां कोण खावंक दिता जर तर त्या झाडाक हांव उदक वता त्या सुकण्यांक हांव खावंक दिता मनीस जाल्यार तुमकां हांव
सोंड घालता गे एक एक तिबो एक एक अक्षर माजोवन वेचना पवित्र पुस्तकांत जे कितें सांगलां जेजून तें खंडीत तो आमकां दिता तितलें बरें आपुरबायेचें काळीज जेजूचें आमकां म्हणून बरो जेजू खंय आसा हितून देव कित्याक आनी की परीक्षा करता देव कित्याक वगत रावला देव कित्याक लिपोवन रावला देव लिपोवन रावना ह्या हर एका गणिता पटल्यान जेजूची सकत आसात जेजूची सकत आसा आमी जाणा जायचे ताचें काळीज बलयेन तोपुल्ल्या वेळार खडवळ उक्तें केल्ल्या वेळार उदक आनी रगत भायर सरलें कित्याक ताचें काळीज जिवें लायफ आसलें त्या उदका आनी रगता वरवीं आज म्हाका आनी तुका ताणें दिलें आज त्याच रगता वरवीं आनी उदका वरवीं म्हाका आनी तुका दिता आज त्याच उदका आनी रगता वरवीं असले वैरास तो काण सोडटा असले ताच्या रगता आनी उदका वरवीं पातकाचो वसो पातकाचे वैरास धुवन काडटा पवित्र केलें आमकां ताणें सडवण दिली उदक जावन आसा पवित्रपणाचो गुर्त रगत जावन आसा सडवणेचो गुर्त व्हंकले बरी बापाक एक आपुट्ट काणीक जावन ताका ताणें आर्पिलें पवीस सभेक ताणें भेटोवन दिलें पूण आमी विश्वासघात केल्यार आमी आमच्या पातकाच्या वैरासा वरवीं ताचे तावन पयस गेल्यार कितले व्हडले आमी अपराध केल्यार देव आमकां केदींच इन्कार करिना आमी म्हणटा कित्याक म्हळ्यार लोकांच्या पातका खातीर एक कश्ट आयल्यात लोक आनी की दारूण जाला लोक आनी की परिवर्तन जावना लोक आनी की बदलो ना लोकां ते पश्चाताप ना लोक आनी की पातकांत आसा काळोखांत आसा खोटेपणांत आसा तशें जाल्ल्यान हे वैरास आनी की वसोना पातकाच्या वैरासा वरवीं मनीस कश्टांतल्या वरवीं हे वैरास सुटोवना जेरेमियाच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 3 ओळ 11 तावन 14 तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळें विद्रोही इस्रायल विश्वासी घातकी जुदा सड आनी प्रामाणीक वच आनी उतरां उत्तराच्या दिशेन परगट कर आनी सांग विद्रोही इस्रायेला पाटये उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुजेर आनी रागार जावचो ना कित्याक हांव काकुळदार देव उलयतां तो सर्वेस्पर हांव सदांकाल म्हजो राग दवरचो ना इस्रायलान घात केलो मोस केलो उपदेश मोडले कायदे मोडले अन्य देवाची कुड्ड्याची देवाची ताणें पुजा केली पूण देव म्हणटा तुमी घात केलो म्हजे कायदे मोडले तुमी भांगराचे वस्त्र करून पुजा केली जाल्यार हांव तुमचे राग करचो ना अपराध करचो ना काकुळदार देव हांव म्हणटा पूण एक म्हणटा तो इस्रायेला फकत तुजो अपराध वळखून घे तुज्या देवाचेर तूं उपराटलें हर एक 5व्या रुखा पोंदा तुवें परक्या कडेन व्याभिचार केलोय म्हज्या उतराक तुवें पाळो दिलो नाय उलयता तो सर्वेस्पर वय आजुनूय सांगता कोण ना देव विद्रोही भुरग्यानो देवाचे उतार म्हणटा फाटीं येया उलयता तो सर्वेस्पर कित्याक हांव एकलो मात्र तुमचो धनी हर एका शारांतल्या एकल्याक हर एका कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो इसाइया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 54 ओळ 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोंक सकतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना कितलो मोग पळया देवाचो कितले इस्रायलान पाता केल्यार अपराध केल्यार घात केल्यार देव म्हणटा पर्वत आपले स्थान सोडून जागो सोडून वचत दोंगर हालोंक सकत पूण म्हजो विश्वासी मोग फेथफुलनेस हांव केदींच सांडचो ना म्हजो शांतीचो करार तुमच्या लागीं हांवें करार केला केदींच हालचो ना म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर वय आमची दया करता सर्वेस्पर सदांच
वय क्रिस्ता ते ह्या मोगाचे न्हू जेजूचे भोव पवित्र काळीज आमकां मेळोवंक आत्रेगान आसा. ताचो निरंतर आनी निस्वार्थी मोग सर्वस्व त्याग करूंक आमकां आयुश्यांतलें दूख वखले भशेन न्हेसोवंक आयतें आसा. ताचें मोवाळ काळीज आमचें अविश्वासपण, आमचें मेळेपण, आमचें खोटेपण, आमचें तें आसलें पातकाचें वैरास काडूंक तो नितळ करता. ताचें काळीज वर्तें. त्या काळजांतय आमकां बिरमतपण आसाचें. देखून आमी आतां गीत गावया, क्रिस्ताचो मोग आमी नियाळया. क्रिस्ताच्या मोगान जियोंक ताची कृपा मागया. क्रिस्ताचो मोग तो, क्रिस्ताचो मोग तो, कसो तो आटपसो विसरूंक कोणाक जाय तो, मीठ मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो. कावणेर तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो, मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोग तो, सोमी कितलो उदार काकुळतीचे बंदर, सुरवांक दिता दार, बोगसूंक सदां तायन. ताच्यो जरी वरयल्यो ताणें कुर्सार, आमचे पासत दीस रात मागता तो सरगार. क्रिस्ताचो मोग तो, क्रिस्ताचो मोग तो, कसो तो आटपसो विसरूंक कोणाक जाय तो, मीठ मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो. मोसरताचे तैना दुसऱ्या सोमात हुस्को, हाताची तैना कितलो बोळो कालतो. आवयचो मोग पर्यंत लोचे घालचो मोग तो, खंयसर कोणें येदळ देका नासलो मोग तो, क्रिस्ताचो मोग तो. क्रिस्ताचो मोग तो, कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो, मीठ मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोग तो. कावणे तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो, मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो. क्रिस्ताचो मोग तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोलोसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा अध्याय 1:22. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मार्फत ताचे कुडींतय आमकां राजी केल्यात. देवा समोर भाग्यवंत कथावीण निरापराधी कर्ण आमकां भेटोवन दिल्या. जेजून इतलो मोग केलो की आपल्या मरणा मार्फत ताणें आमकां राजी केलां, भाग्यवंत केलां, कथावीण केलां, निरापराधी आमकां केलां. आमच्या पाताक ताणें धुवन काडलां मोगान, आपल्या मोगाच्या काळजान. तर मोगाच्या न्हू आमकां मोगान भरिल्ल्या मोगाच्या केंड्यान जळच्या. मोगाचें केंडल तें, ताचें काळीज जळटा, पेटता. जेजूचें काळज असो आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान, सगळ्या शक्तीन मोग करूंक जाय. जेजून म्हळें हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो.
खालतें काळीज ताचें, दीनपणाचें, खालते सोंसणीकायेचें, समाधानाचें, राग येना त्या काळजांत, राग ना, मोसर ना, स्वार्थ ना, हगे ना. त्या काळजांत भिरमोतपण आसा, दीनपण आसा, सोंसणीकाय आसा, मोग आसा, काकुळट आसा, उज्यान फेडतात हे. पवित्र पुस्तकांत आमी सगळें वाचता. हांव ताचें काळीज भिरमोतीन भरलें, दुखान भरलें, रडलें. आजून आतां ह्या घडयेर शाता मना मुखार ताचें काळीज मोगान फेडटलें. ताचें काळीज मोगान भिरमोतीचें काळीज आसतलें. केदींच दारूण जावचें ना, रागार हांव पेटचो ना, राग करचो ना. कश्ट जातलें न्हू, वजन वयतलें न्हू, येया हांव तुमकां विशय दितलो. फाटल्या 3-4 म्हयन्यांतल्यान आमी कश्टांत आसां. कामाक गेल्यान आनी कितें जालां देव ओगेच ना. आतां ताचें काळीज दारूण जावना, पात्रां सारकें जावना, पात्रां बरी जावना. ताचें काळीज आनी मुखारी भिरमोतीचें, मोगाचें, काकुळटीचें, सोंसणीकायेचें. त्या काळजांत कितेंच वायट ना. तसलें काळीज आज आमकां दी म्हूण मागया हांगी. जर तर त्या लास्सी काणकोणच्या भुरग्यान 25 रुपया आसले, 15 रुपया करसून 10 रुपया दिले, तें भिरमोतीचें काळीज. मदर तेरेजान त्या स्त्रीयेक तांदूळ दिलो, तिणें अर्द किलो तांदूळ दवन अर्द किलो दुबळ्यांक आनी एकल्या स्त्रीयेक दिलो. कितले जण आमच्या समाजांत आसात. एकामेकाक कुमोग केल्या, एकामेकाक आदार दिला, आपले जिवाप्रास वर्त तरान कुमोग दिल्या, आदार दिल्या, मजत दिल्या, बुजवण दिल्या. भिरमोतीचें काळीज दिंगी तें जावंक पुरो दारूण मनीस आसात, पात्रा सारके काळीज आसले मनीस आसात, पूण ताच्या वर्ते भिरमोतीचे काळीज आसले मनीस आसात. खालतेपणाचे आसात, ल्हानविकायेचे आसात, सोंसणीकायेचे आसात. तांच्या काळजांत राग, मोसर, द्वेश, हगे, वायट खंयचेंच ना. कितलें शुद्ध नितळ काळीज. आज खालतें काळीज दी देवा म्हूण मागाचें आमी. उपकारी काळीज दी देवा म्हूण मागाचें. सोंसणीकायेचें काळीज दी देवा म्हूण मागाचें. कित्याक ह्या काळजांत द्वेश, हगे, मोसर, राग दुसऱ्यांच्या काळजाक स्पंदन करिनातले भशेन आसा. भिरमोतीचें ना, दारूणपणाचें आसा. कितलो काटोर मनीस आसात समाजेन, रागाचे मनीस आसात. ह्या काळजांत द्वेश, हगे भरिल्ले मनीस आसात. आज भिरमोतीचें काळीज जाय. कितलें बरें. जेजूच्या काळजा तुजेर हांव पाची येता. तुज्या काळजा सारकें कर म्हणून आमी मागाचें. जेजू बळ्या त्या काळजाच्या खर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. सदांच आमी मागाचें. आज आमी इतलेंच मागाचें तर मोगाचें भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज, काकुळटीचें काळीज, भिरमोतीचें काळीज तें आज आमी काळजां तें दारूण जावचें नाका. आमचें काळीज आमी उक्तें करया. आमचें काळीज कशें आसा म्हूण पळोवया. आमच्या काळजांत असले अपराध काण सोडया. आमच्या काळजांत असले पाताक आमी नितळ करया. आमच्या काळजांत असलें मेळेंपण काण सोडया. जेजूच्या काळजांत वळलें तें उदक आनी रगत आमचे कन्न घेवया आनी आमकांच आमी ताका समर्पण दिवया. ह्या घडी आमी दैवी काकुळटीचो तेर्स नियाळया. जेजूची काकुळट वर्ती काळीज हे संवसारा पासत आमी मागया. बापाच्या उजव्या कुशीन आसा तो जेजू. आज म्हजी तुजी संवसाराची भिरमोत पावों दी. ह्या संवसाराच्या लोकांची कश्टां जाल्यांची, बंदणी आसल्यांची, बांदपात्यांत आसल्यांची लोकांची भिरमोत पावों दी. कशें त्या लोकांची जेजू भिरमोत पावलो, 50 पंक्ती बसोंक ताका सांगलें आनी ताका ताणें दादोशी मापान उंडे आनी मास्ती दिले. आज तसो जेजू म्हाका आनी तुका भिरमोत पावों दी. म्हजेर आनी तुजेर कश्टां तेल्यांचेर भिरमोत पावों दी. ह्या लोकांचेर भिरमोत पावों दी. ह्या संवसारार आयिल्ले कर्क तो निवराव दी. ह्या संवसारार आयिल्ली मारेकार पिडा तो काण सोडूं दी. ताच्या आमोलीक रक्तांची सगळी धून सोडूं दी. ताच्या काळजाच्या भिरमोतीन नवे नवे वखात सोदून दिवं दी आनी ह्या मरिफात नवो संवसार रुपीत करूं दी.
एक उपकारी काळीज, सोस्तेकायेचे काळीज, बरे मोवाळ काळीज, मनशापणाचे काळीज तो आमकां दिवं दी, आमचे मागणे जावं दी. ह्या संवसारार राग द्वेष हगे भरला, झगडे लढाई सडल्या, धर्मामध्ये, भाषामध्ये, जनांगामध्ये, राष्ट्रामध्ये झूज सडला. कठीण तराचे दारुण काळीज, द्वेष हागे देखून जेजूचे बिरमोत काळजान जनांगामध्ये, भाषामध्ये, धर्मामध्ये बिरमोतीचे काळीज पेटोवं दी, सोमेस्तांक कालतें काळीज दिवं दी म्हणून आमी आतां मागया. सतमंता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक, जो पवित्र वरवीं गरबी संभवलो, आमकां मर्येतान जल्मलो, पोंस वेले ताका ताणें सोंसले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेतलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मन्यांतलो परत जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवीदारा देवबाबाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, फातकांचे भोगसाणी, कुडीचे जिवनपण, ससनांचे जिवीत. आमेन. मुखाच्यो भाव भयणीनो, दैवी काकुळतीच्या ह्या तेर्सांत आमी प्रत्येक तरान ह्या संवसारा पासत आमी मागया, आमच्या कुटुंबा पासत मागया, पिडेस्तां पासत मागया, प्रत्येक तरान संवसारा पासत आमी मागया. संवसाराचेर आयिल्लीं खरगां, पातकाचो वसो, कोरोना व्हायरस वसो निवारूंक, आनी पाताक आसा जाल्यार, गुन्यांव आसा जाल्यार ह्या संवसाराचेर, प्रत्येक तर आमच्या भारताचेर आमचेर देव काकूळ दाखोव दी. आनी जेजूच्या व्हडा काकुळतीन, ताच्या दैवी काळजाच्या मोगान सगळी काकुळत मेळोव दी म्हणून आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका बेडयतां, तुज्या हाती मोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आनी सडवणदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकाच्या फरीकपणापासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मारिफात. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हारा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हारा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हारा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. दुसऱ्या तेसावांत आमी मागया. जायतो लोक पिडेंत आसा, ल्हान भुरग्यांत व्हडा पर्यंत, ल्हान पिडेंतावन व्हडा पिडे पर्यंत संवसारभर लोक पिडेंत कश्टाता. जावंक पुरो ह्या कोरोना व्हायरसाच्या पिडेंतय कश्टाता. जायते याजाक सरले, जायते पुलीस मेले, जायते नर्सां अंतरलीं, जायतो कोरोना वॉरियर्स काम करतले सरले, आनी मरते आसात. इतलो लाख लोक मेलो. देवाची काकूळट गरज आसा. हर एका पिडेस्तांनी लोक बिरमत पावोन दी. जेजून कुड्ड्यांक दिश्तले, थोंट्यांक सलाशें केलें, मेल्ल्यांक जीव केलें, विविध तरांचे रोग ताणें आपणाचेर घेवन पिडेस्तांक बरें केलें. देव जेजून दया दाखयली. पिडेस्तां तें जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. त्याच काळजांत आमी मागया. आमची पिडेस्तांची, हेरांच्या पिडेस्तांची, कोणा पासत आमी मागता वगी, कोणा पासत आमी मागोवंक फावगी, संवसारभर कश्टांच्या पिडेस्तांची सगळ्यांची जेजू बिरमत पावों दी. कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टां तेल्यांची जेजू बिरमत पावों दी. जेजूच्या काळजांत आमी मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका बेडयतां, तुज्या ती मोगाच्या पुताची,
आमच्या सौम्या आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताची कुडणी रगार आत्मो आणि देव पण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या पिडेस्तांची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. आम्ही मागया या घडये देवाची काकूर्त जेजूचे बिरमतीचें काळीज मोगान पेडच्याक आमच्या भुरग्यां आनी युवा जाणां पासत. आमचे युवा जाण पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड. आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबाचो अलंकार, आमच्या कुटुंबाचें दायज, आमच्या वडतांतलीं फुलां. ह्या भुरग्यांक ते आनी ह्या युवा जाणांचे देवाची काकूर्त गरज आसा. वांगडे वाटेन वचनाका पुता म्हणटा तोबीत. आवय बापाय न्हू, तुमच्या भुरग्यांक कील जावन चलय नाकात. युवा जाणांनो, वडिलांक कालते जाया. देवाचे उतार आमकां जायते यादीशेर म्हणटा. आज देवाच्या मोगात हांव न्हू, देवाच्या काकुळतीत हांव न्हू, देवाच्या भिरमतीत हांव पयस केल्लीं जायतीं आसात. ह्या भुरग्यांक तें, ह्या युवा जाणां तें जेजूचे भिरमतीचें काळीज स्पंदन करूं म्हणून आमी मागयांगे. आमचे भुरगे, आमचे दायज, आमचे युवा जण, आमचे अलंकार जर तर ते मीठ हाडलें जालें तो उजवाड दिवंक सकना जालो गेलोच.
तांचो बावडतो गट जावं. भुरगीं आपल्या आवय बापायक आयकोंक, युवा जाणांनी सारके वाटेन चलोवंक देवाचे काकुळतीची गरज आसा. देवाच्या काळजांत मोग वाळचें, मोग तांणी घेवचें, मोगान तांणी जिवची गरज आसा. आमच्या युवा जाणां खातीर मागया, आमच्या भुरग्यां पासत मागया. आतां लिसांव ना, इस्कॉल ना, कॉलेज ना, कितें करूं नाना तरांची चिंता ताच्या मनांत येतात. कितले जण युवा जण आज वायटेन आसात, अवगुणांत भरल्यांत, डिप्रेशनांत आसात, सुसायड करूंक पावल्यान. देवा तांची ते काकुळदार आसा. जेजू तांची बिरमत पाव, तुज्या मोगाच्या काळीज तांच्या काळजांत पेटोव आनी तुज्या मोगान ती वाडोव. आमच्या ह्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवा जणांचेर तुजे बिरमतीचे काळीज स्पंदन करूं म्हणून आमी मागया. जेजू आमच्या युवा जणांची, आमच्या भुरग्यांची बिरमत पाव. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या समिया आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमच्या आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मारिफात. आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. ये भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमरा, आमची आणि सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. ये भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. ये भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, भगवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या भुरग्यांची काकूत कर. चवथ्या ते सवांत आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत. हर एका कुटुंबांत जेजू आसा. जेजूच्या नांवान जल्म घेतले हर एक कुटुंब पवित्र भाग्यवंत. जेजू आसा कुटुंब आसा, जेजू ना कुटुंब ना. नजरेतान जल्माल्लो जेजू आमच्या कुटुंबांत आसो म्हणून आमी मागया. आज आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या बिरमतीच्या काळजाची गरज आसा. आमच्या कुटुंब आज खंयच्या स्थितीर आसा. जेजूच्या काळजाची काकूळत आज आमच्या कुटुंबाक गरज आसा. आमची भुरगीं, आमची युवासण, आमच्या कुटुंबांत आसची दादलो बायल, घोव बायलां, आमची मालगाडी, आमची पिडेस्तां, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट, आमचे समस्यो, आमच्या कुटुंबाची तक्रार, आमच्या कुटुंबाची पिडा, आर्थीक परिस्थिती कशी आसा. आमच्या कुटुंबात आज समाधान आसा की, संतोष आसा की, मोग आसा की, दयाळाय आसा की, काकुळट आसा की, बोगसणां आसा की, एकामेका सोडतोड आसा की. आमच्या कुटुंबात आज बेबदेपण, खाळोक, झगडे, लढाई, द्वेष, हगे, जाग्या खातीर, आस्ती खातीर हे सगळें आसा की. एक बिरमतीच्या काळीज घोव बायलांमध्ये, भुरग्यांमध्ये, आवय बापायमध्ये, कुटुंबाच्या सान्यांमध्ये आसा की. एक बिरमतीचे काळीज आमच्या मध्ये आसा गे, आज आमच्या कुटुंबात आसा गे. एकामेकाच्या गरजांत आमी पावता गे. मोसूर, द्वेष, हगे, राग सोडला गे. वद्द वरांट आसा गी, सोडतोड ना गे. आज जेजूचे बिरमतीचे काळीज आज आमचे करून घेवया. आमच्या कुटुंबात ताच्या मोगाचे काळीज, बिरमतीचे काळीज, ल्हानविकायचे काळीज, सोश्टीकायचे काळीज, दिनपणाचे काळीज मागून घेवया गे. आमचे कष्ट, दुःख, बेजाराई, खंत, दुःख ताच्या काळजाक भेटोवन दिवया. आमची पिडा, आमचे कष्ट, दुःख सगळे त्याच्या काळजाक भेटोवन दिवया, समर्पण दिवया.
बिनमोतीचे काळीज दी देवा म्हणून मागया, उपकारी काळीज दी देवा म्हणून मागया, आमच्या काळजांत तुझो पवित्र आत्मा वत म्हणून आमी मागया. नवें काळीज आमकां दी देवा, एक उपकारी काळीज दी देवा, एक सश्टिकायचे काळीज दी देवा, एक बिनमोतीचे काळीज दी देवा म्हणून आमी मागया गे. सगळ्या संवसाराच्या कुटुंबां पासून मागया. कितली कुटुंबां देवाच्या मोगात हांव देवाच्या काळजांत हांव पयस गेल्लीं आसात. आज जेजूचे काळीज रडता ह्या लोकांत हें पळोवन, ह्या कुटुंबांत हें पळोवन. तस जाल्यार काळजांत हें बिरमोत पावों दी जेजू, तस जाल्यार कुटुंबांत हें जेजू बिरमोत पावों दी आनी ताच्या काळजांत हांव बिरमोत आनी काकूळट वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. वाळिल्लें तें उदक आनी रगात सडवण आनी पवित्रपण करूं दी म्हणून आमी मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सोडवणदारा जेजू ख्रिस्ताची उडाली रगा आत्मवानी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या वाणी होण्यापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तो काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या कुटुंबाची तूं काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा काकुळट आमची कर. 5व्या तेसावांत आमी मागया. परत सगळ्या पासून देवातावन पयस केल्ल्या पासून जेजूच्या काळजाक तिरस्कार केल्ल्या, बेपरवा केल्ल्या, अपमान केल्ल्या लोकां पासून
नास्तिकां पासत जुदेवां पासत राजकीय मनशां पासत स्वार्थन आंगलपन वरभोसन भरिल्लो संवसारा पासत राजकीय आपल्या फायद्या खातीर स्वार्था खातीर कितेंय करूंक आसात तांचेर तें जेजूचें काळीज बिरमत पावो दे कोणेय सडल्यार हांव सांडचो ना जेजून म्हणा भियेनाकात ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां तुमचे कुडीक कोणी मार करीत पूण आत्मो कांय जावचो ना तुमच्या बाच्याचो केस लेगून मेजून दवरला हो संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकचें ना म्हजें समाधान हांव तुमकां सणवेता तुमकां आनात बरी जावंक सोडना म्हजें काळीज बिरमतीचें बोळें आनी कालतें काळीज म्हजें झू एकदम हाळू कांय जायना येया तुमी तुमचे कश्ट दुख घेवन म्हजे सर्ती येया म्हणटा हे संवसारार येयले सगळे कश्ट दुख बेजार जेजूक समर्पण दिवया हर एका पासत मागया आमी मागया आमच्या पापा साहेबा पासत देवाची काकूळ दंड मापन पवित्र सभे मेळोंक पवित्र सभे ते आनी कितें कश्ट आसा जाल्यार जेजूच्या वडा काकूळ दिन ते निवारूंक आकाळी सुकाळी जेजूचें नांव परतें जावं ताची काकूळ हर एका मनशाक हर एकल्याक मेळोंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळोंक भ्रष्टाचार अन्याय आनीत सगळे नासावंक धर्मामध्ये जनांगामध्ये भासामध्ये द्वेष हगे नासतना देवाच्या काकुळतीन मोगान सगळ्यांनी बरोवंक जेजूच्या मोगान वाडोवंक जेजूच्या मोगान बरोवंक जेजूचो मोग हेर एकल्यांक दिवंक आमी मागया आनी निमाणे मागया ह्या संवसारार आयिल्ली पिडा निवारोवंक जेजू लागीं परत मागया ताच्या काळजांत वाळून दी तें उदक आनी रगात परत ह्या संवसाराचेर ताची काकुळट मेळोवंक ही पिडा गुण जावंक परत हो संवसार नव्यान रुपीत जावंक ताच्या आमोलीक रगतान धुवन वचोवंक पातकाचो वसो पिडेचो वसो निवारोवंक फावो ते वकात सोदून काडूंक हर एका लोकांतय जेजूची बिरमत दिश्ट मेळोवंक जेजूची काकुळतीची दिश्ट मेळोवंक हर एका लोकांत हे मेळोवंक हर एका लोकांनी जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हण वळखोवंक भावडतान जियोंक भावडतान वाडोवंक भावडता खातीर साक्ष दिवंक जिवन जेजूक भोगूंक आमी मागया सस्राच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अती मोगाच्या पोटाची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडा निरग आत्मो आनी देव पोळ आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीक होणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजू आमची बिरमत पाव या संसाराची तुझी दया दिश्ट घाल जेजू या संसाराच्या लोकांची पिडेस्तांची भुरग्यांची वडांची राजकीय फुडाऱ्यांची आमच्या DSCची आमच्या पवी सभेची आमच्या याजकांची धार्मिकांची शिष्टांची लायिकांची पिडेस्तांची समेस्तांची बिरमत पाव जेजू हे संसार राहिली खरका निवार संसार राहिली पिडा निवार कॅस्तीची पिडा निवार तुझी काकूळ दाखय तुझे बिरमतीचे काळ जाता वाळून दी उदक आनी रगत हे जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव सगळ्या संसाराची बिरमत पाव जेजू हे जेजू तुझे लागीं मागता परकामत आसल्या हर एका लोकांची युरोपाच्या लोकांची अमेरिकाच्या लोकांची ब्राझीलाच्या लोकांची दुबईची मास्काच्या लोकांची कुवेटच्या लोकांची बॅरिनच्या लोकांची सौदीच्या लोकांची
विविध तरांच्या गल्फाच्या लोकांची भिरमत पाव. कामान आसतना आसात, कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, दिसपडत्या ग्रासा खातीर थंयसर कश्टाचे आसात, तांची भिरमत पाव. हर एका लोकांची भिरमत पाव. तुझ्या काळजात वाळू दी दैवीक रगात आनी उदाक. भिरमतीच्या काळीज आमच्या काळजात ते भिरमत पाव दी जेजू. आमच्या सगळ्या लोकांची भिरमत पाव. त्या तुझ्या भुरग्यांची भिरमत पाव. आमकां कश्टूंक सोड नाका. आमचे ते भिरमत पाव जेजू. सगळ्या लोकांची भिरमत पाव. मार्ग रचल्याची, घर नातिल्यांची, आसरो नातिल्यांची, आदर नातिल्यांची, पोटा नातिल्यांची, लालांतराच्या गतीच्या पासल्यांची भिरमत पाव जेजू. सगळे रडतेल्यांची भिरमत पाव. मादक द्रव्य आमाल पिवण्या वाईट सवयाक वळख जाल्ल्यांची भिरमत पाव. असल्या बंधनांत असल्यांक सगळ्यांक तूं सुटका दी जेजू. हर एका लोकांची भिरमत पाव. तुझ्या अमोलिक रक्तान तू नितळ कर. तुझ्या काळजातान दैवीक सकत वाळो दी. तुझ्या काळजातान दैवीक काकुळत वाळो दी. तुझ्या काळजातान दैवीक गुण करची सकत वाळो दी. आमच्या आनी सगळ्या पातक्याच्या लोकांची भिरमत पाव. हे जेजू, हे बगळा जेजू आमची भिरमत पाव. हे दाविदाच्या पुता आमची भिरमत पाव. हे दाविदाच्या पुता आमची भिरमत पाव. पिडेस्ताची पातकाची वसो हे खाण सोड. तुझ्या काळजातान मोग वाळो दी. तुझ्या काळजातान मोगाचो उजो वाळो दी. मोगाच्या उज्यान सगळे पाता खाण सोड. संसारातले अन्याय, भ्रष्टाचार, अन्याय खाण सोड. देवसराचे भोल मोन उडय. सटेपण नाश कर. सैतानाचे भोल मोन उडय म्हणून तुझ्या लागी मागता हांव जेजू. हे जेजू दाविदाच्या पुता आमची भिरमत भाव जेजू. हे जेजू, हे बळवंत कर, सत्यवंत कर. हे बो अन्याय आनीत नाश कर. काकूळ दाखय, मोग दाखय, समाधान दाखय, संतोष दाखय जेजू. हे जेजू, जेजू, जेजू तुझं मोग दाखय. तुझ्या मोगात वाळय वाळय म्हणटा मागता हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे, 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 येशुवे. हे जेजू तुझ्या काळजात वाळू दी. दैविक सकत वाळू दी. पाताक नाश जाऊ दी. खोटेपण नाश जाऊ दी. पिडा नाश जाऊ दी. देवसराचे भोळ मोडूस दी. सगळ्या संसाराक उजवाड लावू दी. हे जेजूच्या नावानं मागता. जेजू तुझ्या काळजात दैविक सकत वाळू दी. हे शर बल 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 हलंद बल 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 शरम बल बल शर वाद्य बल जेजूच्या काळजात दैविक सकत वाळू दी. येशुवे, 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 येशुवे. हे जेजू, हे जेजू, हे जेजू, हे जेजू तुझ्या काळजात काकुळत वाळू दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाला 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 हाला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येशुवे, ओ लॉर्ड जीसस, 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 जीसस. We call upon your holy name of Jesus. Bind all the problems, sickness, frustration, all this coronavirus and everything in your name of Lord Jesus. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान खोटेपण नाश जाऊ दे. पदवी वाळू दे. बरेपण वाळू दे. समाधान वाळू दे. दैविक सकत वाळू दे. हे जेजूच्या काळजात दैविक सकत वाळू दे. हे जेजू, हे जेजू, हे जेजू. येशुवे, येशू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोरयेचें काळीज, भिरमतीचें काळीज तिचे लागीं आमी मागया. काकुळतीचें काळीज, खाना नागरे लग्नाच्या माटवान तिचे काळीज भिरमतीन भरले. त्या दादल्या बायले ते त्या व्हंकले न्हवरे थंय. तो कितें सांगता तें करा. तिचे काळीज भिरमतीचे तिचे लागीं मजत मागया. नमानणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृत आमी भरोश्याम. आमी तुका उलो मारता. आमी परदेश सेवेची बाळकां या दुखाची कणांत आसता. आस्कार निस्कार सोन माय तुका मतदान करता. तर तूं आमचे सके काकुळीतले दोळे आमचे परपरती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे फळ आमकां दाखय. ये दायडी मोगाळी भगवंती देवाचे माये, वेलंकणी सैबिणी, दर्या सुक्रा, भगवंत मिंगेला, भगवंत रफायला, भगवंत गब्रियला, सांत सेबेस्टिनी, सांत अगोस्तिनी, सांत जुतादेवा, सांत आंतोनी, समेस देवाच्या बडव्यानो, समेस देवाच्या रक्त साक्षानो, समेस देवाच्या बाळकानो तुझे लागीं मागता हांव. आयक आमकां तुज्या पवित्र काळजात हांव दैवीक सकत वाळो दी म्हणून.
तुझे लगी मागता तुझ्या पवित्र काळजान आमकां गुण कर म्हणून तुझ्या मोगाच्या काळजांत आमचे मोगाचे काळीज पेटय म्हणून तुझ्या मोगाच्या काळजान या संवसारार येयल्ले वायरस नाश कर म्हणून तुझे भिरमतीच्या काळजांत आमची पिडा गुण कर म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजांत आमच्या भुरग्या युवा जाणांत भिरमत पाव म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजान आमच्या कुटुंबाच्या दादल्या बायलेचेर आशीर्वाद घाल म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजांत आमच्या कुटुंबात असलेले समस्ये परिहार कर म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजान या संवसारार येयल्ले वायरस तूं काण सोड म्हणून तुझ्या मोगाच्या काळजान आमच्या DCCचेर आमच्या पवित्र सभेचेर आशीर्वाद घाल म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजान आमच्या बिस्पांक आमच्या पापसाहेबाक आमच्या बिस्पांक याजकांक आनी कार्दिनालांक आनी समेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ म्हणून तुझ्या भिरमतीच्या काळजान आमचे ते भिरमत पाव म्हणून बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे मोरयेच्या कातवीन काळजा मोरयेच्या कातवीन काळजा कर मोची बाचावी कर मोची बाचावी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण. ए बोधुलोब जेजू मनशा कुळाच्या तारोका तुझे मुखार कालतेपणान सरपडून आशिल्ल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गीच्या बापाचे मोगाचें प्रतिरूप. तुका हांव वंदितां, तुका हांव वाखणटां आनी
तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी आमकांच तुका वपून दिता. ये जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केलाय आनी एका कुटुंबांत एकवटायलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक तूं खुशी व्हरताय आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हूण तुका बसयता. ये जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या दैऱ्यांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दिएसीचेर, आमच्या गांवांचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचे सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची जिणी, आमचे सुख दूख, आमचे काम, कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. आमकां सर्वांक बावरतान थीर कर. पातकां वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारान तुज्या मोगान, बावार्थान आनी एकवटान जियोंक तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बोळ दे. निमाणें सर्गीच्या कुटुंबान ससनाच्या ससनाक तुजे सवे जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजाची लदीन आमी करया. तुमी म्हणचे ह्या घडये आमी समेस्त तिपी घालया. जेजूच्या पवित्र काळजाची लदीन काकूल तुमची कर म्हणली जाप तुमची. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूल तुमची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूल तुमची कर. सोम्या काकूळ तामची सोम्या कर. काकूल तुमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयन आयक आमकां. क्रिस्ता दयन आयक आमकां. सर्गींच्या देव बापा, काकूल तुमची कर. देव पुता संसाराच्या काकूल तुमची कर. देवा पवित्रत्म्या, काकूल तुमची कर. भोव पवित्र त्रिएक देवा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा मनीस जाल्ल्या देव पुताच्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मायेचे कुशींत रुपीत जाल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा देव पुताक परिपूर्ण उगडापो केल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा महोन्नताच्या तंबा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आणि सर्गींच्या दरवाट्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा नीतीच्या आणि मोगाच्या काकूल रवळ्यारा, तुमची कर. जेजूच्या काळजा काकुळतीन आणि मोगान भरलेल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा सर्व शेगणेचे अगणित गुंडाये, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा समेस्त काळजांच्या राया, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा सर्व गिन्यानाच्या आणि जाणवायेच्या भंडारा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा सर्व दैविक संपूर्ण कायेच्या मंदिरा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा देव बापाक भोव मन वाल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा तुझे संपूर्ण कायंत आमकां समेस्तांक वांटेली केल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा ससनीक अत्रेगांच्या पुरवता, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा ससनीक आणि भोव काकुळदारा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतल्या समेस्तांक ग्रेस्त करतल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा जिविताचे आणि बागेवणपणाचे जरी, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांचे फारीकफोण जाल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा केपडयो निंदा भोगल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा आमच्या खोट्यापणा खातीर घायल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत कालतें जाल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा भाल्यान फापसिल्ल्या, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा सर बुजवणेची जरी, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आणि जिवानपणा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा आमचे सवस्थकाये आणि समाधाना, काकूळ तुमची कर. जेजूच्या काळजा पातकांचे बलिये, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा तुजेर पातयेल्ल्यांच्या तारणा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा तुजे थंय मोरतेल्यांच्या बरवशा, काकूल तुमची कर. जेजूच्या काळजा समेस्त भक्तांच्या उल्हासा, काकूल तुमची कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले, भोगो समका येसुम्या. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले, दयन आमका येसुम्या. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले, काकूल तुमची कर. भगवंती देवाच्या मये आमापासून विनंती कर. क्रिस्तच्या बसणाक समेत पावसांच्या खातीर
प्रार्थया सर पदवेदारा आनी सुसनांच्या देवा तुज्या भोव मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आनी पातकां खातीर ताणें तुका दिल्ल्या फारीकपणाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी काकूळ तूं मागतल्यांक भोगसाणें आनी समाधान दी हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, परण्या सल्ल्यांची उतरांचो जेजू काण जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्त्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर. तेंचो काळजाचो मोग परण्या सल्ल्याचीच उतरां. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्त्यान तुजो मोग करताय. तुजो मोग करचें तुवें, पेल्याचोय मोग कर. हो तुजो सारांश. जेजूचें काळीज पेल्याच्या मोगान पेटलें, मोगान लासलें. आमचो तो मोग करता खंडीत. ह्या वैरासान आमकां कश्टूंक तो सोडचो ना. बगार तो गूण करतलो, बरें करतलो, निवारतलो, पर्याय दितलो आनी वोकात सोदून दितलो. हो आमचो भरवसो, ही आमची पाचेणी. जेजूचे पवित्र काळजाचे फेस्त जेजूनच करूंक सांगलें. 1670 इस्व्यान मार्गारेत मोरी आलोकाक जेजू जायते पडी दिश्टी पडलो. जेजू सुरसुरलो आनी तिचे लागीं म्हणालो दर्शनांत, मनीस आपल्या मोगाक पाटी मोग दिना. मनीस आपल्या मोगाक पाटी मोग दिनासतना अनुपकारपण दाखयता, बेपारवा दाखयता. देखून ताका मोग पाटी दिवंक एक प्रत्येक फेस्त करूंक जाय म्हणून जेजून उलो दिल्लो. पळया, हे फेस्त जारी करूंक जेजूनच उलो दिल्लो. आनी ह्या प्रकार पापा पियूस 10व्यान हें फेस्त पवित्र सभेक आचरण करूंक 1856 इस्वेंत उलो दिलो. आज उपकारी काळीज दी देवा म्हणून आमी मागया. बरें काळीज दी देवा म्हणून मागया. जेजूच्या मोगाचें काळीज तशें आमचें मोगाचें काळीज जावंक मागया. हेरांच्या मोगान पेटोवंक आमी मागया. हो संदेश तुमची जाप जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान भर. जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान भर. रडतल्यांची दुखां पुसूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान भर. भुकेल्ल्यांक खाण दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा एकसुऱ्यांक सांगात दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका कस्ततल्यांक आदार दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका पिडेस्तांची भेट करूंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा कुमोक मागतल्यांक कुमोक दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका खंती दुखी नासल्यांक बुजवण दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा समस्यांनी कस्ततल्यांक रडणे आयकोंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान दुस्मानाचो मोग करूंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका म्हजी दयाळाय कार्यांनी दाखोवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान म्हजे लागीं मागतल्यांक दिवंक, जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान निराश्रितांक आदार जावंक. जेजूच्या मोगाळ काळजा म्हाका मोगान भर. तुजो मोग करूंक हांव आशेता म्हणलें भजन आमी गावया. कोंकणी भक्ती गितांत येता आर 13 येता अपुर्बायेचे सोम्याचे आमी मोग मागया, ती कृपा मागया. आमी सोमेच गावया तें भजन. सोम्याचो मोग करूंक, सोम्याचें काळीज कितलें मोगाचें, सोम्याच्या मोगाचें काळीज आज आमचे कन घेवया आनी तें भजन गावया. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग
पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता दुखाच्या तोंडात संसार बुडून गेला दुःखाच्या कोंडाचो सुखाच्या राजाक तुझ्या बोव आशेला तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेता सोम्याच्या मोगांत वाडोवंक सोम्याचो मोग न्ही हाडोवंक मागया आनी हें गितां मरिफात देवाच्या मोगांत आमी पेटोवंक देवाच्या मोगांत वाडोवंक आमी आशे तुझे वीण कितें साव करूंक सकाना जेवीन कितें हांव करूंक सकाना तुझे विणे कितें साव करूंक सकाना तुजे बीन कितें जावं करूंक सकाना तुझे शिवाय कोण सादारना म्हाका तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता सोम्याचें दर्शन सदांच आमी मागया ताच्या मोगांत जिवंक आमी मागया ताचो मोग आसा सगळें आसा देव जावन आसा मोग ताचो मोग व्हरतो की आमी आतां जिवांत आसा ताका देखता हांव ताच्या मोगांत वाडोवंक ताचें दर्शन घेवंक मागया दर्शन दी सोम्या ओडका पळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या ओडका कुळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या ओडका कुळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या ओडका कुळतीन तुज्या शांती लीला बोय गोयेन आत्म्याक म्हज्या शांतीला भय दये आत्म्याक मोज्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग सोम्या जेजू करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू सोम्या जेजू हांव आशेता हांव आशेता सोम्याक आमी बाजतली सोम्याचो मोग न्ही हाडणं आमी तुजो मोग करूंक आशेता म्हणून उतार बाजतली खंडीत देव आमकां सोंड घालिना जेजू आमकां सोंड घालिनाका तुज्या काळजांत मोग पेटसो तो मोग आमच्या काळजांत पेटय ह्या संवसाराच्या मोगांत पेटय ह्या संवसाराची पिडा शिडा निवराय बरें कर जेजू गूण कर जेजू तुज्या लागीं आमी मागता पवित्र आत्मो तुजो मोग जावन आसा पवित्र आत्मो तुजो मोग जावन आसा जेजू बापा आनी पुता मदलो मोग पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आमच्या काळजांत तो पवित्र आत्मो सदांच मोगांत पेटोवन दी काळीज जावन आसा पवित्र आत्म्याचें तेंपल त्या पवित्र आत्म्याक
आमी आतां मागया ह्या संवसाराचेर तो पवित्र आत्मो देंवन येवं हर एका लोकाचेर, हर एका कुटुंबाचेर, हर एका भुरग्यांचेर, हर एका युवाजनाचेर, दादल्या बायलांचेर, पिडेस्ताचेर, मालगड्यांचेर, आमच्या कामाचेर, वावराचेर, आमच्या योजनाचेर, शिकपांचेर देवाचो पवित्र आत्मो येवं दी. बंद जाल्ले इगर्ज्यो उक्ते जावं दीत, बंद जाल्ले इस्कॉलां उक्तीं जावं दीत, बंद जाल्लीं कामां, फॅक्ट्र्यो, इंडस्ट्री उक्ते जावं दीत, बंद जाल्लें सगळें परत उक्तें जावं, संवसार रुपीत जावं. पवित्र आत्म्याच्या नांवान, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हो संवसार परत उक्तो जावं. जेजूच्या मोगाच्या काळजांत पेटोवन दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक मागया, आशिर्वाद सोडया. ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಲಸಿಸಿರಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಲೋಕದ ದೇವಾಸ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕಳುಹಿಸಿ ದೇವ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರುವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನ ಕಳುಹಿಸು ದೇವ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಮಾರನಾಥ, send forth your power of the Spirit, O Lord. Take away all the pains to the power of the resurrection. We call out your name of Jesus, calling out the authority of Jesus. Send forth your power of the Spirit right now, Lord. Deliver us, Lord, from all the bondages of the evil right now. Hallelujah, 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 hallelujah. Come, Holy Spirit, with your mighty power, anoint us with your mighty Spirit. Fill us with your mighty Spirit, O Lord. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ಕಾಕುಲ್ತಿನ ದೇವ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ दाड या संसाराचेर, या कष्टाचेर, या पिडेस्ताचेर, सगळ्या लोकांचेर, गल्फा जॉर्जचेर, युरोपाच्या लोकांचेर, अमेरिकाच्या लोकांचेर, आमच्या भारताचेर, आमच्या गावाचेर, आमच्या विलेजीचेर, आमच्या सगळ्या हर एका गावाचेर, कोणच्या राष्ट्राचेर, सगळ्या गावाचेर तुझो आत्मा देवान येवं दी. तुझ्या मोगाच्या काळीस देवान येवं दी. सगळ्या बरें कर, गुण कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शेरा हाला बला 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 हाला बला शेरा बद्दा बला 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 शेत बला 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 बला. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you Jesus, praise Jesus, हालेलुया, हालेलुया. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतानी सदा. तुझ्या पाया तळ रावतलो, तुझे वाटेन चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो.
सदा तुझ्यासाठी तळजातलो तुझे वाटे नाव चलतलो तुझे संगी हांव चलतलो हांव पाटी सरसोना दिमी घालया जेजूचो आशिर्वाद आमी सोडया संवसाराक तो जेजू आशिर्वाद दिता आपल्या काळजाचे उदारपण उदार मन स्वस्तिकाय समाधान शांती संतोष पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां तो दिता ताच्या आशिर्वादान कुड्डे पडले तोंडे सोल्ले केप्पे आयकले मोने उलयले देवसार सुटले मेल्ले जीव जाले वारे वादळ रावले बावडती धरली सगळी बरी जाली ताच्या आशिर्वादान 5 सुंडे 2 मासल्यो 5,000 लोकांक वाडोवंक जाले तो आजुनी आतांय आनी मुखार आशिर्वाद दिता ह्या संवसाराचेर ह्या सृश्टेचेर आयली खरगां तो निवारता भुंय कांपणी वारें वदाळ तो निवारता मनीस कश्ट नाशें वळवळ नाशें कळवळ नाशें आपली कृपा तो दिता विरमतीच्या काळजान आमची तो विरमत पावता मोगाचें काळीज आमकां तो दिता नवें काळीज तो दिता आशिर्वादान भरता घव्या येद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता सृष्टं नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सुलवणवेच्या हस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिया जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यात सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावटा आमीन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर तुवें जशें सर मनशाचो मोग केलोय उतरान करण्यान तुजे बरें आमी मोग करूंक आमकां फावो कर तुजी खुशी तरी ह्या संवसाराक आयलें कर्क निवार वायरसाची वशाची पिडा गूण कर फावो ते वखद मेळाशें कर संपूर्ण तरान हे वायरस नाश करून तुज्या काळजाचो मोगान सगळ्या लोकांक बरें करूंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. वर्णिता
वर्णिता वर्णिता जेजूच्या दिवकाळजा